दिव्यवाणी 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 लाईव्ह चॅनल पळोवप्यांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आनी मोगाचो नमस्कार. मोगाच्यानो परत एक पोटी संडे स्पेशल ह्या विशेष कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार हांव आशेतां. फाटल्या सोबार एपिसोडांनी आमी विविध विशयांचेर आमी तुमचे लागीं आमची मुलाखत चल्ल्या आनी विविध विशयाची माहिती आमी ह्या कार्यक्रमाद्वारे तुमकां आमी पावीत केल्या. आनी आज परत एक विशेष विशय कण घेवन तुमचे मुखार आमी हाजीर जावन आसात आनी आमचे सगळे हांगासर दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोंत आज उपस्थित आसात आमच्या आनी तुमच्या सर्वांच्या मोगाचे मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक. गोंयांतून आज आमचे संगी एका विशेष विशयाचेर भासाभास चलोवंक संवाद चलोवंक हांगासर आयल्यात आनी आज आमी संवाद चलोवचो विशय जावन आसा कोंकणी भास. कोंकणी भास आमची भास, आमच्या सर्वांच्या मोगाची भास. जर तर ह्या भाशे विशयांत इल्लेशे चडीत गिन्यान आमी जोडचे खातीर ह्या एपिसोडांत आमकां साध्य जाता तर हो एपिसोड तुमचे मुखार दवरचे आमचे वत्ते भाग म्हणच्यांत कांयच नांव ना. वय देखून आज पयल्यान पयले ह्या एपिसोडाक आमचे सगळे हांगासर हाजीर आशिल्ल्या मानादीक प्रतापानंद नायक, मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक हांकां आमी मोगाचो येवकार आशेता. फादर, भोव आपुरबायेच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमकां आमी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर पळोवप्या तर्फेन मोगाचो येवकार म्हणटा. देव बरें करूं. फादर, येदोळच हांवें सांगलें आज आमी एका विशेष विशय आमच्या पळोवप्या मुखार हांगा आतां आमी सादर करता आनी तो विशय जावन आसा कोंकणी भास. कोंकणी भास आमच्या सर्वांची मोगाची भास. पूण ह्या भाशे विशयांत ताचो उगम खंय जालो आनी ताची वाडावळ खंय जाली, खंयसर ती विस्तारली, हें एक व्हडलें एक विस्तार चित्रण दिवंक तुमी आमकां योग्य मनीस. कित्याक तुमी थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्रांत निर्देशक जावन साबार वर्सांचो मोठो वावर तुमी दिला, कोंकणीचें अध्ययन तुमी केलां. देखून आमकां उरतो अभिमान आनी संतोश भोगता ह्या कार्यक्रमांत तुमची जाणवय आमच्या विक्षकां मुखार आमी आतां सादर करूंक. तर पयल्यान पयले म्हजे एक धाकटुले सवाल, कोंकणी म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें फादर? हर एक भाशेक एक नांव आसा. देखीक पळय, गुजराती म्हळ्यार गुजरात वाठाराची भास गुजराती. मराठी महाराष्ट्रा वाठाराची भास मराठी. सिंध वाठाराची भास सिंधी. बंगाल वाठाराची भास बंगाळी. अशें आतां कोंकणी, कोंकण म्हणजे करावळी प्रदेश, त्या वाठाराची ही भास. देखून ते कोंकणी उतर आयले. ताका न्ही वेगळो अर्थ ना. आतां कोंकणी म्हणटाना ताका दोन अर्थ येतात. एक कोंकणी म्हण सांगल्यार भाशेचें नांव आनी एक मनीस. जसो मराठी उलयतलो मराठी, बंगाळी उलयतलो बंगाळी, सिंधी उलयतलो सिंधी, तशें कोंकणी उलयतलो मनीस कोंकणी. हो अर्थ आमी लावन घेवंक जाय. हो अर्थ चडांत चड लोक लायना आनी हांव लायतां. कित्याक हेर भासांनी अशेंच चलता. आमी कितें करता, आमकां थोडे जाण गोंयकार म्हणटात आनी थोडे मंगळूरकार म्हणटात. हाचे विशीं हांव आदीं अस्मितायांत उलयलां, तरी परत्यान सांगता ती वाठाराची अस्मिताय जाली. भारत देशांत आनी संवसारार सयत मनशाचे भाशे वयल्यान ताचें खाशेलेपण ठरता. म्हणटा आमी कोंकणी उलोवपी मनशां देखून आमी कोंकणी. सो तशें आतां तुमी एक दोन विशय, कोंकणी शब्दाचे दोन कूस आसात ते तुमी आतां उक्तावण केली. पूण आमी अशें आयकोन जाणां या थोड्यांनी सांगिल्लें आमी आयकलां आनी वाचलें आमी आतां उडासा काडचें जाल्यार कोंकणी लोक सरस्वती न्हंयच्या तडीर तावन थंयसर उपजालो म्हूण तुमी आमी आयकलां. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? ही काणी सुरू केल्ली कोणी? ही सुरू केल्ली सारस्वतांनी. सारस्वतांक सदांच एक आपल्या विशीं एक उणीपणाची भावना आसा, पूण ते दाखयनात. देखून सदां ताणी म्हणचें आमी खंय तावन आयले, आमी कोण आनी कितें.
हेर आतां कोंकणी उलोवता इतलो लोक आसा पळय, तांकां खंय हें पडून गेलां आमी खंय तावन आयले कित्याक म्हणून. ते ना, ते खुशाल आसात. पण तांकां म्हण तांणी सरस्वती न्हंय दडितावन आमी आयले ते सारस्वत म्हणलें. पयले सुवातेर सरस्वती न्हंय आसली वय हें पयलें सवाल. कित्याक आसती ना मागीर ते म्हणटात ती खंय धरणी पोंदा गेली. ओके. बरें, तर ती खंय आसली तातूंय एक मत ना. एक जालें. ताचे उपरांत कोंकणी उलोवचो लोक इतलो आसा तो सकट सारस्वत वय ना, तो दुसरो लोक आसा कोंकणी उलयतलो. आनी सारस्वत करावळी प्रदेशार येवचे पयले तांणी म्हणलें तांकां खंय गोंयांत हाडले खंय परशुरामान. ते येवच्या पयले दुसरो लोक नासलो वय, पण ते खंयची भास उलयताले तर ह्या आयिल्ले मागीर. आनी ती सक्टांची भास कशी जाली देखून ते सरस्वती न्हंयचे दडितावन कोंकणी लोक आयिल्लो न्हय म्हूण हांव म्हणटा. खंय तरी उत्तरे कडेन थावन आयलो. तशें पळोवंक गेल्यार भारतांतल्यो खंयचीय भास तुमी घेया, द्रवीड भास आसा, कन्नडा, तामीळ, तुळू, तेलुगू ह्यो भासो आसा, मल्याळम आसात. तोय लोक आयिल्लो उत्तरे कडल्यान. आर्यन भास उलयताले आयिल्ले उत्तरे कडल्यान. मागीर आदिवासीचो लोक आसा भासो उलोवपी, तांकां म्हणटा आमी ऑस्ट्रो एशियाटीक भाशेचो ग्रूप, तेय आयिल्ले भायर थावन. आनी मागीर टिबेटो बर्मन भाशेचो ग्रूप आसा नॉर्थ इस्टाक, तेय आयिल्ले दुसरे कडल्यान. पूण पयले आयिल्ले हांगा स्थायीक जाल्ले द्रवीड लोक. आनी त्याच वेळार आमचे ऑस्ट्रो एशियाटीक हे आयलात. हे आयिल्ले मागीर म्हणटच येवना खंय तरी उत्तरे कडल्यान ती आयला. आनी येताना ते अशे गुजरात, महाराष्ट्रा आनी हे वटेनच्यान येवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ह्या 3 भासांक गुजराती, मराठी आनी कोंकणीक संबंद आसा. तांकां संबंद आसा कित्याक तांकां भाशेंत 3 लिंग आसात, पुल्लिंगा, स्त्रीलिंगा, नपुंसकलिंगा, मॅस्कुलीन, फॅमिनीन, न्यूटर अशें आसा. उतरां ती जायते उतरां इल्ले बदल आसा त्या भासांनी, पूण संबंद आसा. व्याकरणीक इल्लो संबंद आसा. म्हणटच आमी ताका भास विज्ञानांत एक गटांत घालता म्हणल्यार अस्तंते कडली इंडो आर्यन भास म्हूण कोंकणी हें जाल्ली आसा. मागीर आनी हें हांव कित्याक सांगता तें मुखार सांगता. ओके. मुखार सांगता. पूण ती सारस्वता कडल्यान आमकां कोंकणी मेळ्ळी न्हय. येताना लोक एक आपली म्हणली भास घेवन आयलो. आतां भास म्हणटानच तुमकां सांगता, खंयचोय मनीस भास उलयना आनी तुमी म्हणटात हें तुमी कितें म्हणटात, भास उलयना, मागीर तो उलयता कसो? आमी उलोवची एक बोली वा ताका थोडे जाण उपभास म्हणटात, डायलेक्ट्स. खंयचीय भास तुमी पळया, सुमार एक 30 किलोमिटरच्या अंतराक ती बदलता. आनी भारतांत भास धर्मा प्रमाणे, जाती प्रमाणे आनी वठारा प्रमाणे बदलता. आतां कोंकणीच घेवया. आतां चडसो आमचो लोक गोंयांत रावन आयिल्लो. आतां गोंयांतच आमी घेतलें तर जाल्यार क्रिस्तांव लोक एका तरेन कोंकणी उलयता, हिंदू लोक आनी एका तरेन कोंकणी उलयता. हें धर्मा प्रमाणे बदल जावन तोंड उगडलें म्हणटच चडशें कळटा वो क्रिस्तांव वा हिंदू. मागीर पळया, हिंदू लोकूच आमी जर घेतलो तातूंत जाती आसात, त्या जाती प्रमाणे लोक वेगळो उलयता. आतां गोंयची सारस्वत लोक आसात ते म्हणटात आशिल्लो. हांव थंय आशिल्लो. तोच दुसरो लोक हिंदू लोक म्हणटा हांव आसलोलो दादलो जाल्यार, आनी बायल जाल्यार म्हणटा हांव आसललें अशें म्हणटा. जाती प्रमाणे उलोवची रीत बदलता,
उतरांय बदलतात. ताचे उपरांत येता वठार. आतां क्रिस्तांव लोक जावं दी, हिंदू लोक जावं दी, उत्तरा वाटेचो एक गोंयचो एक रितीन उलयता आनी दक्षिणेचो आनी एकच उलयता. देखीक तो हिंदू मनीस, आतां क्रिस्तांव घेवया आमी, एकाच धर्माचे मूं, थंय पेडणेचो लोक कोंकणी तांणी उलोवची रीत वेगळी आनी दक्षिण गोंयांत कोंकणी उलोवची रीत वेगळी. उतरांक पळय, आतां उतरांचेच आमी घेवया. पणस म्हण एक उतर आसा मूं, पणस. भारत देशांत पणस म्हणल्यार ताका आमी इंग्लिशीन जॅक फ्रूट म्हणटा. मागीर उत्तर गोंयांत म्हणटा कापो पणस आनी रसाळ पणस, अशें दोन वाटे जातात. दक्षिण गोंयांत येताना पणस म्हणल्यार रसाळ पणस, पणस म्हणल्यार तांकां रसाळ पणस. तर काप्या पणसा कितें म्हणटात? बरकय. ते बरकय म्हणटात. पळय आतां कितलो फरक पळया. उत्तरांत थंय पणस म्हणल्यार तो कापो पणसूय जावं येता, रसाळ पणसूय येता. हांगा पणस म्हणल्यार तो रसाळच, अशें उतर. आनी एक उतर तुमकां सांगता. उत्तर गोंयांत वणटीचेर एक मनजात आसता, ताका पाल म्हणटात. ते तुमी दक्षिण गोंयांत या क्रिस्तांव लोक, आतां हांव क्रिस्तांव लोकांची खबर वता, ते ताका शेकणी म्हणटात. उतर वेगळेच वापरतात. तशें उत्तर गोंयांत सुरी हें उतर आसा, सुरी. दक्षिण गोंयांत येताना सुरी आसा. ताचे उपरांत पेस्काती हें उतर आसा. कानेत म्हणल्यार पेन नायफ. अशें दुसरे दुसरे सुरयेक दुसरे दुसरे तराची नांवां येतात. धर्म एकच, पूण भास उतरां वेगळीं आसतात. भारत देशांत हांगा थंयच मदल्या गोंयांत हिंगांव आनी थोड्या कडेन हिंगा. पण बदलता, धर्म एकच, अशी भास बदलता. ताका आमी म्हणटा बोली. म्हणटच कोणूय मनीस आपल्या वाठारा प्रमाणे वा धर्मा प्रमाणे वा जाती प्रमाणे एक बोली वापरता. मागीर तांतली एक बोली जावं सामाजीक कारणाक लागून, नाजाल्यार धार्मीक कारणाक लागून, नाजाल्यार शिकपाच्या कारणाक लागून ती प्रमाण जाता. प्रमाण बोली, ताका आमी भास म्हणटा. आतां तुमकां एक देख दिवची तर जाल्यार ह्या आतां वाठारांत हांगासर लोक कन्नडा भास आसा मूं. कन्नडाच्यो बोलयो कितल्यो आसात पळया. हांवें तुमकां सांगच्यो गरज ना, वेगवेगळ्यो आसात. पूण जी मैसुरी आनी बेंगळुरूची पयली आसली पळय कन्नडा, ती शाळेंत गेली म्हणजे शिक्षणाक लागून ती प्रमाण जाली. ती प्रमाण कन्नडा म्हूण जाली. आतां आमी इंग्लीश म्हणटा. इंग्लंडांतच कितल्योश्यो इंग्लीश बोलयो आसात. पूण दक्षिण लंडनांत राय आनी राणी रावताली देखून तांची बोली, ताका आतां आमी क्विन्स इंग्लीश म्हणटा, ती प्रमाण जाली. अशें विविध कारणाक लागून खंयची एक बोली प्रमाण जाता आनी ताका आमी भास म्हणटा. तुम्ही आता सांगचे प्रकार जाती प्रकार, धर्मा प्रकार आणि प्रदेश वठारा प्रकार थंयसर विविधता आसा. अशा भाशेंत कोंकणीचो विविधता आसा म्हूण तुमी सांगतात. तर इतले पुरो विविधता आसले भाशेक, आमच्या कोंकणीक एक प्रमाण खंयच्या रितीर म्हूण आमी काण घेवंक जाता? आतां हांगासर दोन गजाली आमी मतींत दवरूंक आसा. एक म्हणल्यार कोंकणी लोक एका वाठारांत ना. आतां कन्नडा घेतल्यार चडांत चड लोक खंय रावता? कर्नाटकांत रावता. मराठी उलोवचो लोक चडांत चड खंय आसलो? महाराष्ट्रांत, वय मूं. तशें आमकां कोंकण म्हणलें राज्य ना आमच्या देशांत.
आमचे सगळ्या भाशे प्रमाणे राज्यान जाल्ली न्ही पण कोंकणी लोक गोंया आनी कर्नाटकान समा म्हणल्यार बरें आसा. ताचे उपरांत येता केरळांत, मागीर येता गुजरातांत आनी मागीर उरल्या कडेन शिंपडोन पडला. ते एका राज्यांत ना म्हणटच एक प्रमाण भास जावंक भोव कठीण. कित्याक पयस आसात एकामेकांतावन, वेगळींच राज्यां. एक जालें कारण एक. दुसरें कारण येता आमकां कोंकणी ती सक्तेची भास न्हय, म्हळ्यार कंपल्सरी शिकोवंक जाय अशी ना. हांगा कर्नाटकांत थोड्या तरी पावंड्या पर्यंत तुमी कन्नडा शिकोवंकच आसा कंपल्सरी आसा. तशीच मराठी आसा, तशीच ही गुजराती आनी हेर भासो आसात. गोंयांत सयत कोंकणी कंपल्सरी न्हय, हें सारकें समजून घेयात. ते मराठी तुवें घेवयेत नाल्यार कोंकणी घेवयेत. ओके. एक भास राजभास कोंकणी वय गोंयांत, पूण ती कंपल्सरी न्हय. ती कंपल्सरी ना आनी ती करूंक जायना. कित्याक थंय मराठी कितें स्थान आसा थंय, कोंकणीचें स्थान ताका दिवना. पूण थंय त्या राजभाशेच्या बिलांत घाल्लें आसा. आतां तें एक्ट जालां, तें सांगलें आसा हाजे शिक्षणीक मळार, सांस्कृतीक मळार, हेर मळांनी भेदभाव दाखोवं न्हय सरकारान. देखून आमी कोंकणी भास आमी जर सकट भास शिकलें जाल्यार कोंकणी एक प्रमाण कोंकणी आमकां येता आसली न्ही खंयचीय तरी. ताचे उपरांत पळय आमकां लिपी आसा, ताचे विशीं येता फुडें येता. आमी एक लिपयेन वाचिना, बरयना. देखून प्रमाण म्हणलें आसा पळय. आतां सद्याक हांव म्हणटा वेगवेगळे कडेन वेगवेगळी प्रमाण जाता. आतां गोंयांत क्रिस्तांव लोकांची एक प्रमाण जाल्ली आसा इगर्जांक लागून. लोक दुसऱ्या तरांनी उलयता जायत, पूण इगर्जेक येता आसतना एक प्रमाण बोली ते वापरतात, ती थंय जाल्ली आसा. हिंदू लोकांची घेतली तर जाल्यार इस्कॉलांत जी शिकतात पळय, ती एक सादारण बरयतना एक सादारण म्हणटा, पूर्णपणी न्ही, एक प्रमाण म्हणूंक येता. हांगा येताना कर्नाटकांत येताना क्रिस्तांव लोकांची प्रमाण जाला आनी ती सादारण गोंयच्या क्रिस्तांव कोंकणीक लागीं लागीं आसा. कित्याक हाका इतिहासीक कारण आसात. तेन्ना हो वाठार गोंयचे आर्च देश खाल आसलो आनी गोंयचे पाद्री हांगा येताले आनी आमचो लोक थंयच्यानूच आयिल्ल्यान आनी ते धार्मीक सकट सेवा ते दिताले जाल्ल्यान क्रिस्तांव गोंयच्या क्रिस्तांव लोकांची कोंकणी आनी हांगाच्या क्रिस्तांव लोकांचे कोंकणीन व्हडलो बदल ना. व्याकरणांत तरी ना. देखीक पळय, ते थंय म्हणटात हांव बसतां, हांगाय आमचे प्रमाण कोंकणीन हांव बसतां. ते म्हणटात तूं बसताय, आमी हांगा म्हणटा तूं बसता. आमी बसतां, थंय म्हणटा हांगाय आमी बसतां म्हणटात. म्हणटच व्हडलो बदल ना. मागीर हेर समुदायाचो लोक आसा हांगा कर्नाटकांत, तांच्या मदें एक प्रमाण ना. GSB गौड सारस्वत ते एका तरान उलयतात, कुणबी समाज तांचे पद्दतीन उलयतात, मेस्तांचे अनेक पद्दतीन, कुंभार तांचे आसा. कित्याक हांगाय कोंकणी इस्कॉलांनी प्रमाण ना. प्रमाण म्हणल्यार सकट कडेन इस्कॉलांनी ना. कितल्या आतां इस्कॉलांनी कोंकणी शिकयतात ते हांव नेना, तें आसा. केरळांत मागीर गेल्यार थंय आतां ते कोंकणीच उलोवची तांणी सोडलां म्हणल्यार जाता. ते आतां चड मल्याळमच उलयतात. आनी म्हाका हो अणभव आयलो, ते मंगळुराक आयले कोंकणी हाका संमेलनांक आनी निरंतरी प्रोग्रामांक आनी ते मेळ्ळ्या वेळार ते कोंकणी उलयल्यार ते एकच हिंदींतल्यान जाप दितात नाल्यार इंग्लिशींतल्यान जाप दितात. कोंकणीन तांकां जाप दिवंक येना. तांणी उलयल्लें समजूंक आमकां इतलो वेळ लागता. कित्याक म्हळ्यार ते मल्याळम उलयतात की कोंकणी उलयतात असो दुबाव येता. म्हणटच कोंकणी प्रमाण जावंक ना आनी प्रमाण जावंक भोव कठीण. आनी हांव म्हणटा प्रमाण जावं न जावं त्या वाठारा प्रमाणे तुमची कोंकणी उलयात. कित्याक नाजाल्यार कोंकणी लोक उलोवचोच ना. हांवें जर म्हणलें तूं प्रमाण कोंकणी उलय म्हणल्यार कोण उलोवचोच ना.
आतां केरळच्या मनशाक हांवें कशें सांगचें म्हजी बोली तूं उलय म्हणल्यार जाता जायना 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 हां आनी गोंयच्या लोकांक तुमी आमचें उलय म्हणल्यार आमी हांगाचो लोक घेवंक तयार आसा ना देखून तांचे ते वट उलोवन दीत कित्याक म्हूण सांगलां पयले सुद्दां आतां कोंकणी वापरचीच उणें जाला ही परिस्थिती आमी पळोवंक जाय आतां घरांनी कोंकणी उलयतालीं आतां तीं घरांत इंग्लीश उलोवंक लागलात मागीर प्रमाण कोंकणीचो सवाल खंय येता हांगा देखून ही परिस्थिती कोंकणीची आसा पळया ही भोव एक विचित्र परिस्थिती आनी एका तरान ती कठीण परिस्थिती आसा कोणें कितले प्रयत्न केल्यार ते सोंपेपणी एक सक्टांक आतां एक वठाराक एक प्रमाण करूं येता व्हडलें प्रस्न पूण सक्टांक घेवन आमी एक प्रमाण करताले म्हणल्यार भोव कठीण गजाली फादर तुमी आतां वडोळ सांगलें त्या लिपयेच्या विशयान कोंकणी लिपयेच्या विशयान पूण ताचे वरवीं पयलें आनी एक विशय तुमचे लागीं म्हाका विचारूंक आसा आमी अशें आयकल्लें आसा म्हळ्यार चडावत सारस्वत लोकां दवरूनच आयकोनचें आमचे कोंकणी म्हळ्यार सप्त कोंकणा म्हणून सांगतात ह्याच कोंकण प्रदेशांत ती कोंकणी थंयसर आसली आनी ती सक्कड सांगता मेळना आमी कोंकणी म्हूण सांगतात ह्या विशयान सप्त कोंकणा म्हणल्यार सप्तचो अर्थ कितें फादर सप्त म्हणल्यार 7 ते म्हणल्यार थंय तान गुजरात थावन सकयल केरळा पर्यंत भाग येतालो आतां कोंकण म्हूण सांगल्यार दक्षिण महाराष्ट्रा किनारपट्टे ताका मात्र कोंकण म्हणटात अप टू सावंतवाडी ओके थंय थावन वयर रत्नागिरी थावन सुरू जाता इल्लेशे मुखार रायगडी म्हण येता तितल्या कडेन थंय वरें वास येता आनी गोंयांक आतां कोण कोंकण म्हणना कर्नाटकाकी कोण कोंकण म्हणना आतां तुमी कोंकणें उतर वापरलें आतां ह्या दिसांनी वाचूंक मेळटा कोणें कोणा विचारलें खंय हिंदू मनशान क्रिस्तांव तुमी आमकां कोंकणें म्हूण कित्याक म्हणटात मिशनरीच्याच वेळार 16व्या शेंकड्यांत डिक्शनरींत जेतून तांणी बरयल्ल्यो कोंकणी पुर्तुगेज कोंकणी उतरावळ ताका वॉकॅबलरी म्हणटात आसात तातूंत कोंकणो म्हणल्यार कितें अर्थ दिला जाणा तुमी कोंकणो म्हणल्यार हिंदू मनीस ओके हिंदू मनीस म्हणून अर्थ दिल्लो आसा पूण देखून आमी कोंकणे न्हय म्हळ्यार आमी हिंदू न्हय आतां ताकाच कोंकणी म्हणल्यार गोंयांत आसा हिंदू बाल मनीस म्हणलो अर्थ आसा डिक्शनरी तशें ना पूण आतां लोकां तोंडारी आसा कोंकणी म्हणल्यार एक हिंदू बाल मनीस म्हणून अर्थ आसा पूण आमी आमकांच कोंकणे म्हणूंक जायना पूण हांव म्हणटा आमी कोंकणी मनीस पण कोंकणी उलोवचे मनीस अशें आतां तुमी सांगलें हांवें सप्त कोंकणा म्हणटा नंतर तुमी सांगलें विविध विभागांत आमची कोंकणी आसा विविध राज्यांनी आमची कोंकणी वांटून गेल्या आनी त्या राज्याक ताची म्हूण सांगले भास आसा आनी त्या भाशेक ताची म्हणली एक लिपी आसा पूण कोंकणी कितल्या लिपयांनी बरयतात आनी खंयच्या रितीर ते चड प्रॅक्टिसार आसा पळया आतां विविध कडेन कोंकणी लोक आसा म्हणटच कोंकणी खातीर कोणेंच एक लिपी सोदून काडन आदी वापरली ना आनी आमकां कोंकणी म्हणलो राजा नासलो राजा आसले जाल्यार ते कितें तरी करता आसले आमचेर राजवट चलयली त्या हेर भासांच्या राजांनी कदंबा राजा गोंयांत आसले देखून कन्नडाचो इन्फ्लुयन्स गोंयांतच पडलो कितलीशीं कन्नडा उतरां दुडू भांगार ही उतरां आसात पळया बेगोबेग ते बेगोबेग म्हणटा वेगळी वयच्या बेगोबेग म्हणटात गांवचीं नांवां आसात गोंयांत कन्नडा भाशेच्या हाची नावेली म्हणून गोंयांत एक गांव आसा नवाहळ्ळी ओलावली म्हणून एक गांव आसा ओलावीन हळ्ळी ओलावली जालें गोंयच्या बॉर्डर गेल्यार दोडा मार्ग म्हूण आसा दोड्डा मार्ग जालें मागीर उलयतना गोंयचो लोक म्हणटा बेगोबेग कर बेगा कन्नडा बेगोबेग जालें मू
भुरग्यांक बेश्टांक ल्हान भुरग्यांक हाव आयलो, हाव म्हणल्यार कितें तांकां कळीत ना. हाव आयलो म्हळ्यार दिवड आयलो. पळय भाशेचो प्रभाव कदंबा काळाचेर पडला. गोणी हे उतर आसा जावं जेन्ना पर्शियन हे आमचे विजापूरचे आदिल शहानी ते राजवटकी करतना ऑफिशियल भास थंय पर्शियन अरेबीक ती उतरां आमच्या कोंकणींत आयलीं. तहसीलदार, मामलेदार, सुबेदार, कागत, मागीर फर्माण, पर्शियन मुळाची उतरां ही कोंकणींत आयलीं. चड करून कोर्तीक संबंद जाल्ली उतरां आसात पळय ती सकट तांचे जालें. कित्याक राजवट कितें जालें जाल्यार ही उतरां जाय पडटा. हे सकट आयलीं. अशें दुसरो प्रभाव पडलो. आतां लिपी विशय पळयतना कोंकणी हाच्या हांवें गोंयांत तें सांगून तांकां कितल्या जाणांक हाजेर राग आयिल्लो आसा. तो राग आयलो म्हणून म्हज्यान काय बदलूंक जायना. कित्याक म्हण सांगल्यार आमी भास विज्ञानी म्हणटा पुरावे सयत उलोवंक जाय पडटा. पुर्तुगेज येवच्या आदीं कोंकणी आसली गोंयांत, तातूंत दुबाव ना. पूण बरयल्लें आमकां कितेंच मेळना. बरयल्लें मेळना. मागीर थोडे जाण म्हणटात आनी थोडे जाण म्हणजे थोड्यांच्या लेखनांत आसा थंय श्रवणा बेळगोळा थंय गोमटेश्वर आसा न्ही ताच्या पांया तळा श्री चावुंडराजे कोरवियले म्हणून देवनागरींत बरयल्लें आसा आनी कन्नड लिपींत बरयल्लें आसा. पळय तें हांव गेलां तें पळोवंक. हांव तें पळोवन आयलां थंय वचून. एक दीस हांव थंयचाच सकाळीं गेल्लो, सांजेर पाटी आयलो. हांव म्हणटा तें कोंकणी जाल्यार तें एकच वाक्य कोणें कोंकणी घातलें आनी खंय तरी आमकां मेळूंक नाका आसलें दुसऱ्या लागीं. तें मराठी कित्याक कोरवियले कोंकणींत येले अशें एंडिंगाचीं उतरां नात, मराठींत आसात. आणिलें म्हळ्यार हाडलें, पकडलें म्हळ्यार धरलें, मराठींत आसात, कोंकणी ना. आनी तें मराठी कित्याक सांगता हांव, तंजावूर गेलो थंय मंदीर आसा आनी त्या मंदिरांत भितर वणटींचेर मराठी बरयल्लें आसा. ओके. म्हळ्यार थंय तंजावूर एरिया महाराष्ट्र राज्याच्या हाताखाल आसलो. मराठी लोक थंय पावले तें बरयल्लें आसा. म्हणटच एक वाक्य कोंकणी बरयलें म्हळ्यार ताका अर्थ ना. खंय तरी आनी दुसरें मेळूंक जाय न्ही, कांय ना. एक ताम्रपट आसा ताजेर मेळूंक नाका. गोंयांत पळय ताम्रपट मेळटात, खंय कातयले मेळटा. ते एक संस्कृतांत आसा, नाल्यार पर्शियनांत आसा, नाजाल्यार कन्नड भाशेंत आसा, कोंकणीन ना. आतां तुमी कितले लिप्यांनी बरयतात काय विचारलें. कांय वर्सां आदीं एक 20 वर्सां फाटीं म्हणल्यार जाता आमी गोंयांत पयलीं रोमी नागरी आयली. मागीर नागरी सुरू जाली सुमार मेन म्हणल्यार तो शेणे गोंयबा म्हणटा आमी एंड ऑफ 19th century. सादारण 1883 उपरांत देवनागरींत कोंकणी बरोवंक सुरवात जाली गोंयांत. जावं म्हळ्यार रोमी लिपी आनी देवनागरी लिपी गोंयांत. हांगासर कर्नाटकांत कन्नड लिपयेंत क्रिस्तांव लोक बरयतालो आनी GSB ते बरयताले. आनी भडकळ त्या वाठाराचे नवायत मुस्लिम्स ते पर्सो अरेबीक, आमचो लोक ताका उर्दू स्क्रिप्ट म्हणटा, एक्चुली ते पर्सो अरेबीक स्क्रिप्टांत तांतूंत बरयताले. आनी केरळांत भोव थोडे मलयाळम लिपीन बरयताले. आतां परिस्थिती कितें जाला सांगता. देवनागरी आसा, रोमन लिपी आसा गोंयांत. हांगासर कन्नड लिपी अजून आसा, क्रिस्तांव लोकां मदें आसा आनी इल्ल्याशा प्रमाणान सारस्वत लोकां मदें.
हेर खंयचो लोक कन्नडा लिपी हांगा कोंकणी बरयना. पयलें खारवी समाजाचें एक पत्र आसलें, बेंगळूरथावन येतालें, तें बंद पडलें. नव्या येतांनी आतां तांची पत्रां आसलीं, एक मैराळें आसलें, एक पंदराळें, तें सकट बंद पडलें. आतां ते आपली भास कोंकणी म्हणनात, ते नवायती म्हणटात, वेगळेच म्हणटात ते. अशेंच दुसरे भाशो जातात पळयात. कित्याक ते म्हणटात नवायती म्हणून, आनी तांणी जर तातूंच बरयल्यार ती भास जावं येता फाल्यां. पूण ते आतां तांचेर चड प्रभाव पडला उर्दूचो. नवायतीन ते आसलो प्रभाव, पूण आज ते आतां तांची भास ते आतां बरयलीच मेळना तांकां. मागीर आनी तांणी वाचची कशी. केरळाची परिस्थिती, केरळांत कोंकणी लोक मात्र आसा, पूण थंयसर कोंकणी आतां मल्याळम लिपींत कोण बरयना. सारस्वतांनी देवनागरी घेतली आनी हेर लोकांनी कोंकणी उलयले शिवाय बरोवंक वापरूंक ना. उलोवच्यो लोक आसा, हर कडेन ह्या वाठारांनी आसा, पूण बरोवंक आतां आसच्यो 3 मुखेल लिपी मात्र: रोमी, देवनागरी आनी कन्नड. ह्यो 3 लिपयो घेतल्यार चडांत चड बरपावळ जावची ती कन्नड लिपयेंत, चडांत चड. समजलें? मागीर रोमी ती जाता आनी देवनागरी ती जाता. पूण गोंयांत आजून हिंदू लोक आसा पळया, तो कोंकणी उलयता, पूण बरयतना मराठीन बरयता, मराठी बरयता. कित्याक तांकां ती धर्माची भास जाल्यान तांणी मराठी सोडूना. ते मराठींत आनी न्यूजपेपर आतां गोंयांत आसचें एकच दिसाळें आसा, भांगारभूंय म्हणून एक आसा. पयलें सोनप्रांत म्हूण आसलें, तें बंद पडलें. आतां भांगारभूंय म्हणून देवनागरींत एक पत्र आसा. तुमी जर पळयत जाल्यार कोण आतां आमकां कशें कळटा खंयचो पेपर कितले विकतात म्हणून? ते पेपर विकतले आसा पळय मेन एजंट, थंय गेल्यार कळटा. थंय तुमी वचून पळया, चडांत चड मराठी दिसाळीं विकून येतात. गोंयांत सुमार 9 ते 10 दिसाळीं येतात, थोडी गोंयची आनी थोडी गोंया भायलीं. ताका विक्रो आसा. भांगारभूंय थोडे लोक घेता. अशे 3 लिपयो आतां सद्याक आसात. आतां त्यो 3 आसून सयती आतां एक प्रक्रिया सुरू जाला. तुमी आतां फोन घेया पळया आनी ताचेर तुमी पळया, खंय कितें कॉमेंट्सांनी बरयतना कन्नड भास सयत, मराठी सयत, हिंदी सयत रोमी लिपी वापरतात आनी तांचे पद्दतीन ते स्पेलिंग घालतात. एक सुरू जाला. म्हणजे आतां हळू हळू रोमी लिपी ही एक अंतरदेशी लिपी जातली आनी सोंपें जातली. कित्याक तांकां एक सोंपेंपण आसा. रोमी लिपीन पळय सोंपेंपण कितें आसा, ती अशी दाव्या हातान उजव्याक वता आनी ताका आमी म्हणजे लिनियर म्हणटा. एक एक मारल्यार आतां म्हाका बरोवंक जाय कान रोमी लिपयेन. हांवें के मारलें, ए मारलें, एन मारलें, कान जालें. अशें तेंच म्हाका आतां कन्नड लिपीन मारूंक जाय. पयलें हांवें क मारूंक जाय, ताका आ दिवचे. आ जोडीचे. नाजाल्यार ते आतां हाजेर येता, खंयच्याचेर आमच्या फोनाचेर येता ते का. मागीर तुवें ते सिलेक्ट करीचे. क मारताच तुका कितलेशे ऑप्शन आसात, तुवें का सिलेक्ट करीचे. मागीर परते न मारीचे, ताचे कितले ऑप्शन आसात, न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, ने असं ते सिलेक्ट कर. म्हळ्यार वेळ लागता. आनी मागीर जोड अक्षरां म्हूण आसात. जोड अक्षरां आतां म्हाका बरोवंक जाय. आतां सत्कार उतर बरयलें जाल्यार तुवें स मारयचें, त अर्दें करीचें पयलें, ताका क मारूंक जाय, मागीर ताका आ जोड, सत्कार जालें, आनी मागीर र मार. कन्नड लिपीन जाल्यार आमी ताका अर्दें करता. देवनागरींत सत्कार बरोवन सत्कार म्हणटात. पूण नागरींत बरोवचें एक, ताजो उच्चार वेगळोच. देखीक बरोवचें आमचो, उच्चार आमचो. पूण कन्नड लिपीन बरयतले सारकें बरयतात, रोमी लिपीन बरयतले सारकें बरयतात.
आमचो AMCHO आमचो. आनी कन्नड लिपीन आमचो कशें बरयतात तुमी जाणात. हांगा आतां बोर्ड आसलो जाल्यार बरोवन दाखयता आसलो, पूण बोर्ड ना, पूण सारकें ते बरयतात. उपकार बरयतना कशें बरयतात पळय, रोमी लिपीन सारकें बरयतात. UPKAR UP उप KAR कार उपकार. कन्नड लिपीन ती सारकें बरयतात. नागरीन कितें बरयतात जाणा तुमी, उपकारा बरोवन उपकार करता. अशें कित्याक मराठीची दोळ्या मुखार दवरून आनी देवनागरी बरयली. कित्याक हांकां देवनागरी आयली मराठीत जावंक न्हय. मराठी शिकले देखून तांकां देवनागरीची वळख जाली, देखून ते उपकार सत्कार तक क जोडतात. उपकाराक प क जोडूंक जाय आसलें तांणी, ते जोडिनात. कित्याक मराठींत ते उपकार न्हय, उपकार. पूण सत्कार सत्कारच मराठींत, सतकार न्हय, देखून ते अर्दें त जाता. अशें हाचे विशीं उलोवंक गेल्यार हें समच्या बरी ना. 3 लिपयो आसात आनी त्या त्या लिपयेचें एक प्रकारचें प्रमाण जालां. रोमी लिपींतले एक रितीन बरयतात, नागरीचे अनेक प्रकार बरयतात, कन्नड लिपीचे अशें बरयतात. अशें हांव म्हणटा एक 3 प्रमाण बोलयो वा 3 प्रमाण कोंकणी सद्याक आसात. फादर, आता तुम्ही ते 3 प्रमाण कोंकणीच्या विशयांत लिप्याच्या विशयांत तुम्ही सांगलें. साहित्य, कोंकणी साहित्य म्हाका गोत्त आसल्या प्रकार सडावत आमच्या कोंकणी लिपींत जबरदस्त मस्त साहित्य, कोंकणी साहित्य रचलां आनी तशेंच रोमी लिपीन ती रचला. पूण हाका दोनांकय कंपेर केल्यार नागरी लिपींत रचलेले उणेंच म्हूण म्हाका भोगता तशें. पूण खंयच्याय रितीर एका साहित्याक एक मान दिवच्या अंत प्रक्रियांत नागरी लिपीच्या साहित्यांत कशें ते गव्हर्मेंटान चड तांकां हें दिवचें. म्हणल्यार जेन्ना गोंय राज्य जावंक जाय आसलें तेन्ना राजीव गांधी प्रधानमंत्री ताणें म्हणलें आनी पयलीं तुमची भास खंयची म्हूण थारायात. तुमी गोंयचें राज्य मागतात तें तितल्या वरी तें युनियन टेरिटरी केंद्र सरकाराच्या हाताखाल येतालो तो जागो. तुमकां राज्य जाय जाल्यार पयलीं तुमची भास थाराया, मागीर राज्य मेळटलें. आतां भास म्हणटना खंयची, कोंकणी म्हणलें. पूण मागीर त्या बिल्लांत वेताना घडामोडी करून कोंकणी म्हणल्यार देवनागरी लिपीन बरयल्ली कोंकणी म्हणलें जालें. ओके. तें बिल्लांत तशें घाल्ल्यान कोंकणीची लिपी सरकाराच्या नदरेंतल्यान सरी. कितें म्हणलें, न्ही रोमी लिपी न्ही, नागरी लिपी. कोंकणी म्हणल्यार देवनागरी लिपीन बरयल्ली कोंकणी. देखून देवनागरी लिपी अधिकृत जाली गोंयांत. गोंयच्या सरकारान देवनागरी लिपी अधिकृत म्हणून मानली. मागीर केंद्र सरकारात साहित्य अकादेमी आसा, तांणी मान्यता दिल्ली 1970 आनी 5 वर्सां कोंकणी. तांणी थंय लिपी मेन्शन करूं ना. कोंकणी एक साहित्यीक भास म्हणून तिका मान्यताय दिली. पूण जेन्ना राजभास 1987 1980 7 वर्सां गोंयची राजभास जाली पळय, थंय स्पश्ट बरयलें न्ही कोंकणी म्हणल्यार नागरीन बरयल्ली कोंकणी म्हणून. आनी तेन्ना फुडाकार कोणें घेतलो, ह्याच JSV लोकांन गोंयच्या. तांणी मॅनिप्युलेशन करून थंय दबाव हाडलो साहित्य अकादेमीचेर. ना, ते नागरीन मात पुरस्कार दिवंक जाय. अशें नागरींत पुरस्कारां दिवची परंपरा गेली, फुडें वेता. सो तशें जाल्ल्यान रोमी जावन दी या कन्नड लिपयेंत बरयल्ल्या साहित्याक तितलो व्हडलो एक उक्तो मान मेळो ना म्हूण म्हाका भोगता. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? ते तुका पुरस्कार जाय जाल्यार तांणी कितें म्हणचें, तुमी ते नागरीन घाला. म्हणल्यार हांगा मनीस गरजेचो की नेसण गरजेचें. तुवें जर सलवार कमीज घाल्यार एका स्त्रियेन सलवार कमीज न्हेसल्यार मोल ना. बरें आंगलें घालें, लांब आंगलें घालें, ताकाय मोल ना. बरें पॅन्ट शर्ट घालें, ताकाय मोल ना. साडी गुठलायली ताका माल ना. तशें म्हणटा हांव. लिपयेक म्हत्व गेलें, साहित्याक न्ही.
म्हळ्यार नागरीन घालता ताका दर्जो येताय. पूण हें सगळें राजकारण चल्लां आनी चलत आसा तें चलत आसा आनी तें बदलचें बरी ना. कित्याक केंद्र सरकारूय तांकां हिंदी एक भास म्हूण थापोवंक ते प्रयत्न करीत आसात. पूण आनी हिंदीची लिपी नागरी, हिंदी कशी लिपी ना, नागरी लिपी हिंदीची लिपी जाली. देवनागरी म्हणटा पळया ती संस्कृता खातीर घडयल्ली लिपी. संस्कृताक एक लिपी नासली. संस्कृत कितल्या लिप्यांनी बरयल्ली आसा. शारदा लिपीन बरयल्ली आसा, खरोष्टी लिपीन बरयल्ली आसा, ब्राह्मी लिपीन बरयल्ली आसा. आनी हांगा कर्नाटकांत ते सकट मंत्रां आनी खंयच्या लिपीन बरयल्ली? कन्नडा लिपयेंत. तमिळनाडांत तमीळ भाशेंत, मल्याळमांत मल्याळम भाशेंत. आतां येयली ते सकट देवनागरींत येवंक लागलां. म्हणटच अशें हे भाशेच्या राजकारणांत कोंकणीक एक लिपी जावना. आनी ते पुरस्कारा पुरते मात्र ते नागरींत चलता शिवाय नाला जाल्यार खंय तितले नागरी चलना नागरी लिपीन. आतां हांगा कर्नाटकांत कितलो लोक देवनागरी लिपीन वाचता सांगा पळया तुमी. कोणी ना, कोण वाचता? कोणी. आतां हांगा देवनागरी लिपी जाय म्हणजे हे GSB आसात आनी तांचें पत्र आसा. पचकताई म्हूण एक आसा आनी दर्शन म्हूण एक हुबळी तावन येता म्हयनाळी. त्याच पत्रांनी चडांत चड आसची कन्नडा लिपी. आनी खंय तरी आतां तें पचकताय म्हणून ना, आतां ताचें नांव बदललां आनी ताका वेगळेंच एक कितें नांव दिल्लें आसा. तावन सुरू जाता तें. आतां म्हाका उडास येना त्या नांवाचें. त्या पूण पत्र आसा म्हाका येता. हांव ताचो कितें सबस्क्रायब म्हणल्यार लायफ मेंबर. ओके. म्हाका तें येता. तातूंत 1-2 पानां नागरी आसतात. उरलें सकट कन्नड लिपीन. म्हणल्यार देवनागरी लिपी म्हणटाल्यानूच देवनागरी लिपी हांगासर बांदून घेवना. आनी गोंयचे हिंदू लोकांना आतां इस्कॉलांत शिकता देखून ती नागरी तांकां घेवची पडटा. पूण कंपल्सरिली ना देखून कोणें मराठी घेवंक जाता. म्हूण अशें कोंकणीच्या ह्या एका मळार आमचो एकवट आजून जावंक ना. पूण उलयतना कोंकणी आसा ती उणें जावंक लागला. आज गोंयांत हिंदू समाजा मदें कोंकणी उणें जाला उलोवची. तरणाटीं आसा पळय भुरगीं कॉलेजीक वयचीं तें आतां एक कितें म्हळ्यार व्हडपणाची चिंतप जालां तांचें. कोंकणी उलयल्यार आमी ल्हान. हें क्रिस्तांव लोकां मदें आसा. हाचो प्रभाव हिंदू लोकांचेरय पडला. तीं तरणाटीं आतां सगळीं मेळ्ळा तांणी उलोवची इंग्लीश. वैभव तशें जावनूच आसता. पूण आतां दिसान दीस अशें केल्यार कोंकणी उरया, कोंकणी मोरची ना, अमर कोंकणी अशें एक स्लोगन सामकां आयकोंक मेळटात. ह्या विशयान तुमचे अभिप्राय कितें फादर? अमर कोंकणी. संवसारांत अमर म्हणलें खंयचेंच ना. हर एकाक मरण आसा. हर एक गजालीक. आतां आमी सुर्या पळयता मू तो अमर वय ना. ताकाय विज्ञाना प्रमाणे ताजें आवक उणें जायत गेलां. एक फावटी सुर्या वेता. सुर्या कित्याक गॅलेक्सी म्हण आसात. एक गॅलेक्सी वेता आनी आनीक गॅलेक्सी येता. व्हडल्या गॅलेक्सी कडेन धाकटी गॅलेक्सी येतात. ही व्हडली गॅलेक्सी ताका गिळटा आनी एक फावटी गॅलेक्सी जावन फुटतात. सगळो अमर म्हणलें कांयच ना. आतां भास अमर म्हणटा जाल्यार संस्कृत भास तातूंत कितलें साहित्य आसा. विविध तरांचें साहित्य आसा. एक समृद्ध भास. आज ती खंय आसा, कोण उलयता, भोव थोड्या पंडितांक येता. हांगा कर्नाटकांत एक शिवमोग्गा जिल्ल्यांत एक गांव आसा. थंय कितें इल्लीशी संस्कृत ते उलयतात. म्हळ्यार एक आर्टिफिशियली तशें एक अशें केलां म्हणटा. पूण आतां ते कितली उलयतात तें आतां हांव नेना. पूण एक गांव आसा खंय ते एक सादी संस्कृत लोक उलयतात तशें. पूण ना जाल्यार संस्कृत भास ना. लातीन भास युरोपांत व्हडली शिकपाची मानाची स्थानाची भास आसली. आज लातीन खंय आसा? फकत पुस्तकांनी आसा. शिकले पंडितांक मात कळीत आसा. कोण लातीन भास उलयता, कोण लातीन भास उलयना. ह्यो चड भास इजिप्ताची भास आसली, सुमेरियन लोकांची भास आसल्यो, त्यो गेल्यो आनी नव्यो भासो आयल्यो. तशें कोंकणी अमर म्हणूंक जायना.
कोंकणी लोक ती भास उलयता सर ती उरता आनी एक भास जिवी उरोवंक उण्यान उणें दोगांची गरज आसा. आतां चिंतुया सगळ्यांनी कोंकणी सांडली, तुमी आनी हांव कोंकणी उलयता तेन्ना ती भास उरता. आमचे मदलो एकलो गेलो हांव एकल्यान उलयल्यार कितें? मागीर तुमी कोणा कडेन उलोवची ती? तुमकां उलोवंक साद दिसना, तुमी दुसऱ्या कडेन तांची भास उलोवंक जाय. म्हणटच भास अमर ना. कोंकणी तरी ना तर कोंकणी आतां देंवतेर आसा. देवणी म्हणटा हांव, चडणी न्हय, देवण आसा. आतां भास कोंकणीच न्हय हेर भासो उलोवच्या प्रासी लोक आतां चड आयकता आनी पळयता. कित्याक ह्या आमच्या अत्याधुनीक मोबायलाक लागून ते संगीत आयकता, नाटक आयकता, जोक्स आयकता पळय आनी पळयता, ताका चड म्हत्व वचूंक लागलां उलोवच्याक. न्ही गोंयांत पळया मीस इगर्जेंत कोंकणीन जाता. इगर्जे भितरच तांचें कितें कम्युनिकेशन इंग्लिशीन जाता कितल्या जाणांचें. इगर्जे भायर आयली चड इंग्लिशच आयकूंक मेळटा. तियात्र म्हणून गोंयांत एक हें तियात्र म्हळ्यार नाटक एक प्रकारचो. ती तियात्राक आयिल्लीं मनशां तो जाता कोंकणीन थंय, हांगा उलोवचें इंग्लिशान. आनी ते तियात्रिस्ट आसात, तियात्रांत काम करतले, ते स्टेजी फाटल्यान तांणी उलोवचें इंग्लीश चडाव. म्हणटच आज कोंकणी ती तोंडाची भास ही म्हणून चडाना, देंवतेर आसा. वाचप तरी उणेंच जालां. ते कोंकणीचेच न्हय हेर भासांचेरय प्रभाव बरोच पडला, पूण कोंकणीक ताचो मार चड लागला. म्हण आतां ती उरली जाल्यार इल्ली तोंडार उरत. म्हण हांवें आतां लोकांक सांगचें इतलेंच, तूं खंयचीय बोली उलय, लजे नाका, पूण उलय. कित्याक आतां तुमची बोली वेगळी जायत आनी म्हजी बोली वेगळी जायत, पूण एकामेका आमी उलयतच. आमकां कांयच समजना अशें ना न्ही. एकामेकाच्या सहवासान मागीर हांवें उलयल्ले कोंकणींतल्यो जायत्यो गजाली तुमकां समजतात आनी तुवें उलयल्ल्या कोंकणींतल्यो जायत्यो गजाली म्हाका समजतात. देखीक पळया, क्रिस्तांव लोक उगडास म्हणटा, हिंदू लोक उगडास हें उतर वापरना, याद म्हणटा. पूण मागीर म्हाका एक फावटी कळटच याद आनी उगडास एकच म्हण कळटच. फरक पडना न्ही, कांय फरक पडना. म्हणटच ती आमी उलोवंक जाय, चडांत चड आमी ती उलोवंक जाय, तेन्ना मात ती भास उरता. पूण अमर न्हय, अमर म्हणलें म्हणूंक जायना. आनी एक 50-60 वर्सांनी कोंकणीचें कितें जाय आमच्यान सांगूंक जायना. तशें पळोवंक गेल्यार आतां सर्वे काडलात आनी तातूंत पळयता संवसारांत कितल्योश्यो भासो उणे जावन मरत वतात. आमच्याच देशांत थोड्यो आदिवासीच्यो भासो आसात, चड करून हांगा आमच्या अंडमान निकोबार त्यो भासो उलयतले आतां मनीसच 7-8 अशें जावंक लागला. ती भास ती वता गेलीच ती मागीर. सो तुमी आतां सांगलें आनी मुखार कोंकणी भाशेची परिगत बारीक पाड आसतली म्हूण तुमी आतां सांगलें. पूण ही भास उरोवच्या विशयांत आमच्या मुखल्या पिळगेक ही भास मुंदरून वरच्या विशयांत तुमची सुचोवणी कितें आसात फादर? पयली सुचोवणी दिल्ली आसा. काल हांव कलांगणांत कोंकणी पुरस्काराच्या कार्यावळीक गेल्लो. थंय हांवें लोकांक 2 उपदेश दिले. आज इल्ले चड दिता. पयलें, आमच्या घरांत आमी कोंकणी उलोवया, कित्याक आमी कोंकणी मनीस न्ही. शिकप आमचें खंयचेय भाशेन जावं दी. तुका इंग्लीश माध्यमांत शिकूंक जाय, इंग्लिशीन शिक, कन्नडा माध्यमांत शिकूंक जाय, फ्रेंच, जर्मन आनी कितें, पूण घरांत कोंकणी. तूं खंय राव, संवसारांत तूं खंय आसा जाल्यार तुज्या घरांत कोंकणी. म्हळ्यार ती आमची अस्मिताय, आपलेपण, खाशेलेपण, आमचेपण जाता. कित्याक आमी कोंकणी उलयना जाल्यार आनी उलोवची कोणें? घरांत कोंकणी. दुसरें, कोंकणी मनशा लागीं कोंकणी उलय. तूं तुजी कोंकणी उलय. तुका आयकुनचो मनीस ताची वा तिची कोंकणी उलोवं. कोंकणी उलोवंक जाय. कोंकणी मनशा कडेन आमी कोंकणी उलोवंक जाय. आतां आमी कितें करता? कोंकणी मनशा लागीं
दुसऱ्या भाशेंत दुसऱ्या भाशेंतल्या उलयता. एकच कन्नड भाशेंत हांगा कन्नड भाशेंत, गोंयांत जाल्यार इंग्लीश भाशेंत, अशें जाल्लें. हें पयलें एक. दुसरें, फकत उलयल्यार पावना, भास उलयल्यारच पाव, ती आमी वाचूंक जाय. कित्याक उतरावळ वाडोवंक जाय न्ही, नाजाल्यार 3-4 उतरां घेवन भास उलोवंक जाता. आतां आमी घरांत उलयतना आमची सादी थोडी उतरां आसतात, पूण आमकां दुसरी उतरां जाय न्ही उलयतना, तर ते आमी वाचूंक जाय. म्हणटा आमी कोंकणी वाचूंक जाय, खंयचीय लिपी घे, पूण तूं वाच, तितली तुजी उतरावळ वाडटा. जालें. ताचे उपरांत ती आमी शिकूंक जाय, कित्याक भाशेक एक व्याकरण आसा. तें आमी जेन्ना शिकता तेन्ना ते आमकां ते भाशेची बांदावळ समजता. आतां कोण तरी ती कावळो म्हणटा वय, ना तो कावळो, तो आंबो, वैभव अशें आसा. आतां पळय गोंयांत पळय हिंदू लोक आंबो सयत म्हणना, आंबो 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 आसलें, कित्याक तो नाट्य स्वर तांचे हातूंत देंवला आनी आंबो जाला. आतां सारस्वताक सयत गोंयांत, आनी थोड्या क्रिस्तांव लोकांक आनी हेरांकूय AMBO बरयला, तांणी उच्चार करचो कसो जाणा, आंबो आंबो, अर्दे म ताका बगल. मागीर तांकां सांगचें पडटा तें आंबो न्ही, आंबो, बो आंबो. अशें भास शिकूंक जाय आमी. आनी इल्लीशी शिकता म्हणटा न्ही, बरें, थोड्यो गजाली तुवें तरी कोंकणीन बरोवंक जाता न्ही, खंयची लिपी वापर, पूण इल्ली बरें. पूण चड गरजेचें वाचचें आनी ती शिकचें हें गरजेचें. तेन्ना आमची कोंकणी इल्ली उरतली. मागीर आमचे पळया कोंकणी बरोवपी आसात, कोंकणी कलाकार आसात, कोंकणी खातीर वावर दिवपी संस्था आसात. तुमी हांगा ते ताका संस्थो म्हणटात, कांय व्हड न्ही, संस्थे म्हणटात तुमी. आमी गोंयांत संस्था, ती संस्था, त्यो संस्था बरें आसात. तांकां इल्लो आदार करया. कित्याक आदीं भाशेक राजांचो आनी राणयेचो आदार मेळटालो. संवसारांत अशें जालां. आतां राजा आनी राणी नात, पूण ह्या कलाकारांक, ह्या बरोवप्यांक कोणें हात दिवंक जाय? वा संघ संस्थे आसात, तांकां कोणें आदार करूंक जाय? लोकांक. तांकांय आमी आदार करूंक जाय. आनी ताचे उपरांत आतां आमच्यो 3 लिपयो आसा म्हणटच, आतां म्हजी लिपी म्हाका बरी लागता जायत, पूण आनी एक लिपी हांवें शिकूंक प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक तांणी कितें बरयलां तेन्ना म्हाका तांचें चिंतप कळटा न्ही, वा तांची उतरावळ म्हाका येता. वाचून वाचून मागीर इल्ले संदर्भान अर्थ समजता, नाल्यार कोणाक आमी विचारता, हाचो अर्थ कितें? देखीक पळया, पुर्तुगेज मुळाची कितलींशीं उतरां गोंयांत आसात आनी हांगा आसात. आतां बेसांव लोकांक समजता हांगा. आतां बेसांवकान आशिर्वाद घालून त्यो घडामोडी केल्यात, ती गजाल आनी केन्ना उलया. कोंकणी भाशेन जावन चालत्यो चुकी ताचेर म्हाका केन्नाय उलोवंक जाय, पूण तेन्ना म्हाका बोर्ड जाय, तें बरोवन दाखोवंक जाय खंय चुकता कितें. आसूं दी. बेसांव जाणात. तेसांव उतर आसा. ओरेसांव मालगडी वापरतले हांगा. आतांच्या भुरग्यांक ओरेसांव म्हणल्यार कळचें ना, मागणें. बुयांव कळीत आसा. अशीं हीं उतरां आसात. पूण हांवें जर म्हणलें पिकासांव, गोंयांत समजता पिकासांव, हांगा समजना. पिकासांव म्हणल्यार कितें? पिकासांव म्हणल्यार ताका आमी फुगासांव म्हणटात. पळया, म्हणल्यार आतां अनइजिनेस, टेन्शन आयलां, पिकासांव जाता म्हणटा गोंयांत, ताका पिकासांव. पुर्तुगेज मुळाचें तें उतर. आदी आमी टेम्पेसांव उतर वापरताले, टेम्पटेशन. आतां तें उतर तितलें आयकूंक आतां हांगा मेळना. लोक ताळणी हेंच उतर वापरता. अशें ते पोलयेंत खंयचीं उतरां वापरतात तें आमकां कशें कळटलें? जेन्ना आमी ती लिपी शिकता तर तितली उतरावळ आमकांय
मेळटा. आतां अस्मितायेचें उतर घेया. हें उतर हांगाच्या लोकांक तरी नवेंच कर्नाटकांत, आनी गोंयांत तें उतर देवनागरी बरोवच्या आनी मराठी शिकल्या हिंदू बरोवप्यांनी तें हाडलें. मूळ उतर तें अस्मिता, मराठीन अस्मिता, ती अस्मिता म्हणल्यार आयडेंटिटी, आपलेपण, आमचेपण, खाशेलेपण अशें आमी म्हणयात. तें अस्मिता आसलें ताणें ताका आय लावन अस्मिताय केलें हिंदू लोक. हें नवें एक उतर. आतां पळया, आतां त्या नांवाचें एक फिल्म आयलें. आतां लोकांक तें उतर समजलें मू अस्मिताय म्हणल्यार कितें. इतलेच वापर नासल्यात, पण आतां ताचो वापर जावंक लागता. तशें भाशेची वाडावळ जावंक जाय जाल्यार आमी अनेका वाठाराची, अनेका समाजाची कोंकणी कडेन आमचो इल्लो संबंद येवंक जाय. ती इल्ली शिकूंक जाय आमी, नाजाल्यार वाचूंक तरी जाय. तांतल्यान आमकां नवी नवी उतरावळ येता, ती आमकां वापरूंक जाता. नाजाल्यार आमी पळया आमचे तितलेशा उतरांनीच आमी घेवन बसचीं पडटा. भाशेंत वाडावळ जायना. भाशेंत वाडावळ जावंक जाय. इंग्लीश भास पळया, ती कितलीं उतरां खंयच्या खंयच्या मुळाची आयली. भारताची कितलीं उतरां गेलीं. भक्ती उतर आसा इंग्लीश डिक्शनरी, बिर्याणी आयलें उतर आसा, धर्म उतर आयलें, योगा उतर आयलें. ही सगळीं आतां डिक्शनरींत उतरां आयलीं मू. म्हण भास वाडोवंक जाय जाल्यार आमी हेर हेर वाठाराची उतरां आसात पळया, ती आमी आपणावंक जाय. आमचीच न्हय ती, कोंकणीच मुळाच्या लोकांची उतरां. देखीक पळया, हांगासर ह्या वाठारांत आनी दक्षिण गोंयांत कोबू म्हणटात. मुखार गेल्यार मदल्या गोंयांत आनी तांकां कोबू म्हणल्यार समजना, ते ऊस म्हणटात. कित्याक मराठीन ऊस देखून ऊस म्हणटात. बरें, कोंकणीन ऊस आसूं आनी कोबूय आसूं न्हय, कित्याक लोक इतलो वापरता. गब्बू तर तें कोबू जालें, पूण इतलो लोक वापरता. बरी गजाल, आसूं दी. आतां पळया, मदल्या गोंयांत आनी वयर गेल्यार पांटलो, पांटली, पांटलें अशें उतरां. तेंच दक्षिण गोंयच्या काणकोण आनी वाटेन आयल्यार ते दाले, दाली उतर वापरतात. हांगाय तें उतर आसा. अशें वाठारा प्रमाणे दुसरी दुसरी उतरावळ आसा. त्यात वस्त तीच, पूण ताका नांवां वेगळीं. हांवें तुमकां पणसाची गजाल सांगली पळया, नाजाल्यार शेकणी आनी पाल, सुरी आनी पेस्काती, ही उतरां शिकूंक गेल्या त्या त्या वाठारांत वेतस मागीर ती उतरावळ येता आनी आमी नवीं उतरां शिकता. चड करून आमी साद्या लोकांच्या तोंडार पळया कितलीं नवीं उतरां मेळटात आमकां. देखीक आतां हांवें जर तुमकां विचारलें, सीगल म्हणल्यार तुमी जाणात, सीगल दर्या कडेन. हांगासर तुमी ताका दर्या कावळो म्हणटात. वय मू वय बरें आसा, बरें आसा, एक दर्या कावळो. गोंयांत ताका दर्या कावळो म्हणनात. आतां म्हाका प्रश्न पडलो, आनी ते कितलेशे ते मांडोवी न्हंयत हे सीगल दर्यांत ते आमी पेंवतात म्हणटात, तुमी उफेता म्हणटात. गोंयांत उफेवचें आनी पेंवचें फरक आसा. उफेवचें म्हणजे फ्लोटींग आनी पेंवचें म्हणजे स्विमींग. पळया असो फरक आसा. बरी गजाल. पान उदकाचेर उफेता, फ्लोट्स, आनी हांव न्हंयत पेंवतां. बरी गजाल. कोणा कोणाक विचारलें हांवें, कोणाकच कळीत ना. एक दीस अशें जालें, तेन्ना कोंकणी केंद्र आमचें मिरामार आसलें. मिरामारतान हांव पोरण्या गोंया बासेलिकेंत मिसाक वेतालो सांजेचें. सुमार 4:30 वरां जातीत. आज मांडोवी पुलाच्या सकयल, तुमी सांको म्हणटात, गोंयांत आमकां सांको म्हणजे ल्हान, पूल म्हणटा व्हडलो. कोणी तरी मांडोवी सांको म्हणनात, पण तोय फरक दवरला तांणी. सांको म्हणल्यार ल्हान आनी पूल म्हणल्यार व्हडलो. त्या मांडोवीच्या पुला बांदा कोणें म्हाका एक प्रायस म्हणजे म्हजे प्रायस कितलो व्हड, ताणें हात दाखयलो. म्हजी एक संवय, कोणें हात दाखयलो रावचें. स्कूटर आसली म्हजें. ताका विचारलें, बाब खंय वचूंक जाय? रायबंदरा. बरें बाब, बस. बसलो. तेन्ना ताका हांवें विचारलें, ही पळय न्हंयत थोडीं
सुकणीं आसात पळय तांकां तुमी कितें म्हणटात? ताणें म्हणलो ती किरी न्हू, ती किरी न्हय म्हणटात. ताणें किरी म्हणलें. मागीर ताका म्हणलें हांवें तर ही कसला कितें म्हणटात तुमी? हांव जाणा किरी तर ताजें एक वचन कितें? मागीर ताणें म्हणलें किरें सारकें. केळें केळीं, तळें तळीं, उशें उशीं, किरें किरी. पळय एका साद्या मनशाक हांव न्हू म्हाका एक नवें उतर मेळ्ळें आनी एक तें गोंयांत वापरतात तें उतर. मागीर तें दुसऱ्यांक थोड्यांक कळीत आसलें पूण चडाव शिकप्या लोकांक सिटींत रावच्या लोकांक तें कळीत नासलें. तशें दुसरीं उतरां आमकां साद्या मनशाक रावन आनी 4 गांव भोंवतच तांकां विचारून शिकूंक जाता आनी तें आमकां गरजेचें. देव बरें करूं फादर. भोव अपुरबायेन विस्तार कोंकणी भाशे विशयांत ह्या एका लिमिटेड वेळ इल्लेशे उण्या वेळांत जायती एक माहेत तुमी आमच्या विक्षेका संगी तुमी वांटून घेतली. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी भास आमची ती भास अभिमानाची भास. हाचो उगम कसो जालो, हाची वाडावळ कशी जाली, खंयच्या खंयच्या गांवांनी ती विस्तारून आसा, आतां प्रस्तुत परिगतेंत आमच्या भाशेची परिगत कशी जाल्या ह्या विशयांत भोव आपुरबायेन आनी तशेंच मार्मीक रितीर तुमी थोडे विशय आमच्या विक्षेका संगी तुमी वांटून घेतल्याक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच एक सांगूंक विसरलो तें म्हणल्यार आमी घरांत उलोवंक जाय कोंकणी मनशां कडेन उलोवंक म्हणलें आमच्या मागण्यांची भास कोंकणी जावंक जाय. कित्याक धर्माक आनी भाशेक संबंद ना हांव जाणा पूण धर्माक लागून भास उरली. आज गोंयांत धरिल्ली कोंकणी उरली ते इगर्जांक लागून. हातूंत दुबावच ना. इगर्जांक लागून आज कोंकणी उरली. देखून आमच्या घरांनी 1000 मागण्या आसा पळय ते आमी कोंकणीन करया. तें केलें तर ती कित्याक धर्माचें म्हणटच ताका एक वेगळेंच एक रूप येता. म्हणल्यार ही आमची धर्माची ती आमी सांबाळूंक जाय. आतां मुस्लीम लोक पळय ते अरेबीक शिकतात कित्याक कुरान तांकां अरेबीक भाशेन शिकोवंक आसा. तें ट्रान्सलेशन वाचूंक जायना ताका अर्थ ना तांकां अरेबीक जाय. पूण हांव म्हणटा 1000 मागण्यां खातीर आमी कोंकणी आमची मिसां ते काजाराचीं जावं, वर्देचीं जावं, जुबलेवाचीं जावं, मोर्नाचीं जावं ही आमी कोंकणीन करया. आनी ती जायनात आज गोंयांत तरी जायनात. ही म्हाका एक खरीच एक हुस्को करची तसली गजाल जाला. देखून म्हजो तो एक उपादेश दिवन हांव उलोवचें हांगा सोंपयतां. देव बरें करूं फादर. भोव अमोलीक उपादेश तुमी दिलो आनी कोंकणी भाशेच्या परिगती विशयांत आनी कोंकणी भास उरोवच्या विशयांत उलोवच्या विशयांत भोव वर्ता रितीर तुमी थोडी तुमची भावना आमच्या विक्षेका लागीं वांटून घेतल्यात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या विक्षेकान आमची भास कोंकणी भास ह्या कोंकणी भाशे विशयांत येदोळ पर्यंत मार्मीक रितीर कितें खंय तावन उगम जाली, आतां परिगत खंय म्हणसर पावल्या ह्या विशयांत भोव आपुरबायेन माहेत आमचे संगी वांटून घेतलेल्या मनादीक दोतोर प्रतापानंद नायक हांकां आमी देव बरें करूं म्हणया. आनी तशेंच वो आंकडो तुमकां बरो लागलो तर खंडीत हेरा संगी तो तुमी वांटून घेया. ह्या आंकड्याक एक लायक दिया आनी ह्या आंकड्या विशयांत एक तुमची अभिप्राय कमेंट बॉक्सान तुमी बरया. आनी आमचो मुखलो आंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग असोच आसूं दी. देव बरें करूं. देव बरें करूं. दिव्यवाणी